The voice of GSB. The voice of GSB. The voice of GSB. The voice of GSB. Gari sare sani sani pani pama. The voice of GSB. The voice of GSB. यूथ ऑफ जीएसबीचे सर्व वीक्षकांकाई नमस्कारो. तुम्ही पळयता संची सेंचुरी वॉइस ऑफ जीएसबी सीझन 4 पावर्ड बाय लिस मॉन्टेजेंस इंडिया. आमगेल शोन तत एक्सक्लूसिव जावन फिल्म सांतो एडॉप्ट केलेल तेसले भावगीते राउंड चलता आसा. आयज आमगेल हे राउंडांत आमगेलो तो तीग जन निर्णायक आसांची. निर्णायक जावन आमगेलो आसांची शंकर शेणैमाम तुमकां हांव मोगान स्वागत करता आसा. तशीची पांडुरंग नायक मामा आसांची नायक माम तुमकां हांव मोगान स्वागत करता आसा. तशीची महानिर्णायक पुतू नरसिंह नायक माम आमगेलो आसांची नायक माम मोगान स्वागत करता आसा तुमकां. आमगेल ऑर्केस्ट्रांतू आमगेलो एक बारी लायक आर्टिस्टाल टीम आसा. कीबोर्डांतू आमकां साथ दिता आसांची दीपक बेंगळुरू तुमकां हांव मोगान स्वागत करता आसा. फ्लुटान साथ दिता आसांची लोकेश संपिगे तुमकांय हांव मोगान स्वागत करता आसा. रिदम पॅड वाजोवचे रसांची राघवेंद्र रंगदोड तुमकां हांव मोगान स्वागत करता आसा. तबला वाजोवचे रसांची श्रीदत्त प्रभू तुमकांय हांव मोगान स्वागत करता आसा. तशी कॅप्टन ऑफ द टीम अभिजीत अण्णा तबलेरी साथ दिता आसांची अभिजीत अण्णा मोगान स्वागत करता आसा तुमकांय. आयचे एपिसोडाचे फर्स्ट कंटेस्टंटाक अपोज दिसल टायम आतां स्टेजा वयर पया प्रभात नायक. प्रभात आजी खंयची पद प्रेजेंट करता आसांची. हांव तेरे दिदे मने ओ बाळ तिती फिमेल सॉंग जावन तुम्ही कसला हे सिलेक्ट केला. हें म्हाका सॉंग सांगू इश्ट आसा म्हळ्यार लायक सॉंग हे तेकाची एक ट्राय करया म्हणून. खंडीत एक मेल वॉयसार आमकां हे आयकूच दिसल भाग्य. ऑल द बेस्ट. तेरे दिदे मने ओ बाहतिथी होस बेळकिन होस गाडिया होस बाळनु तातिथी. तेरे दिदे मने हो बाहतिथी होस बेळकिन होस गाडिया होस बाळनु तातिथी. आवरूपदोळु ಬಂದರು ಸರಿಯೇ ಆವವೇಶದೊಳು ನಿಂದರು ಸರಿಯೇ. ಆವರೂಪದೊಳು ಬಂದರು ಸರಿಯೇ ಆವವೇಶದೊಳು ನಿಂದರು ಸರಿಯೇ. ನೇಸರುದಯದೊಳು ಬಹೆಯ ಬಾ ತಿಂಗಳಂದದಲ್ಲಿ ಬಹೆಯ ಬಾ. ತೆರೆದಿದೆ ಮನೆ ಓ ಬಾತಿಥಿ ಹೊಸ ಬೆಳಕಿನ ಹೊಸ ಗಾಡಿಯ ಹೊಸ ಬಾಳನು ತಾತಿಥಿ. ಇಂತಾದರೂ ಬಾ ಅಂತಾದರೂ ಬಾ ಎಂತಾದರೂ ಬಾ ಬಾ ಬಾ. ಇಂತಾದರೂ ಬಾ ಎಂತಾದರೂ
ದಿದೆ ಮನೆ ಬಾತಿಥಿ ಹೊಸ ಬೆಳಕಿನ ಹೊಸ ಗಾಳಿಯ ಹೊಸ ಬಾಳನು ಅತಿಥಿ ಕಡಲಾಗಿ ಬಾ ಬಾನಾಗಿ ಬಾ ಗಿರಿಯಾಗಿ ಬಾ ಕಾನಾಗಿ ಬಾ ಕಡಲಾಗಿ ಬಾನಾಗಿ ಗಿರಿಯಾಗಿ ಕಾನಾಗಿ ತೆರೆದಿದೆ ಮನ ಬಾ ಹೊಸತನದ ಹೊಸ ಗಾನದ ಹೊಸತನದ ಹೊಸ ಗಾನದ ರಸ ಜೀವವತ ತೆರೆದಿದೆ ಮನೆ ಬಾತಿಥಿ ಹೊಸ ಬೆಳಕಿನ ಹೊಸ ಗಾಳಿಯ ಹೊಸ ಬಾಳನು ಅತಿಥಿ ಹೊಸ ಬಾಳನು ಅತಿಥಿ ಹೊಸ ಬಾಳನು ಅತಿಥಿ. पांडुरंग नाईक मॅम प्रभाताल परफॉर्मन्स बघ तुमगेल कमेंट्स. प्रभात नाईक तू फिमेल वॉइस इथे चूज केलं अशी बाय स्टार्टिंग अरे त्या वयची रेंज आलाप सोडला होतो वा वय नवा वय म्हणा येर जाता म्हणून ಓಕೆ मागीर वयर वता ನಾವು ವಯಚಿ ಸ್ಥಾಯಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಕ ಸೋರು येजातानवा वय ओके ओके बाकी ఒక पद नी चांग जाला ओवरऑल चांग जाला देव बरें करो. धन्यवाद मॅम. नाईक मॅम तुमगेल कमेंट्स. कशें दीस देवा तुका आनीक लायक जाता आशिल्लें ते फस्टाचे आलाप कसले सोडले हाय जाता चूर हांव काल एक विशय सांगिल्ले वय वय हाजे फुडल्या एपिसोडांत रावंडात जायनी म्हण जाल्यार तसले पद ड्रॉप करता करेक्ट वय एक आनी एक कसं म्हण मारी तूं हें पद म्हणलें तूं कांय तोंदर ना इता म्हळ्यार भावगीतेन तूं फिमेल पद मेल पद म्हणू ना मस्त जनाक ते एक मात तेका वचना की म्हण म्हाका डावट काव्य बरोवचें काव्या खातीर बरोवत तांणी सिनेमा खातीर बरयलें न्हय तांणी सिनेमान तूं त्या फिमेला खातीर यूज करतना फिमेल वॉयस यूज केलेलें हें म्हगेलें कमेंट धन्याक काव्यान तूं केन्नाय कवीन बरयतना कवी मेल वॉयसान म्हणून फिमेल वॉयसाक तो म्हणचे खातीर बरयना फस्ट ऑफ ऑल काव्य उत्पन्न जावचें कशें म्हळ्यार काव्या पर्पसा खातीर ते मेलानय म्हणूं येता फिमेलानय म्हणूं येता दादल्या मनशानय म्हणूं येता बायल मनशानय म्हणूं येता तशें मितीन खंयचेय भावगीत कोणय म्हणूं येता तातूंत तसले कसलेय एकक भावगीत मात्र संकेत दिता हें बायल मनशान म्हणा छंद एकय दादल्या मनशान म्हणा छंद म्हणून अदरवायज खंयचेय कोणय म्हणूं येता भावगीत येता ते ओके बट हांतू तुगेल्यान तूं सिंगिंगा तूं प्रॉब्लेम म्हणा तेची तूं कशें करता म्हळ्यार केलो पुरा तुका जायना म्हूण तूं सोण सोडता ते जेवचें न्हय जें सोण सोडता तसले टायमार कशें म्हण मारी तुका तुगेले वॉयसा सूट जेवता तसले पदची सिलेक्ट करता न्हय मे तशी ते केल्यार आनीकय बेटर जाता म्हणून म्हाका दिसता अदरवायज कशें जालें म्हणून म्हाका पदा जस्टीस दिवचें जायना विंगड कांय न्हय पदाचें ओरिजिनल कसं आसा तें ओरिजिनल तूं दिला म्हणके जायना अदरवायज तुगेलें स्वर की हें की पुरा नीट आसा स्वर की वयर की गेलें की कसलेय तोंदर ना बट हें एक प्रॉब्लेम जाता ताजे ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ घेतला चांग देव बरें करो. धन्यवाद नाईक मॅम. थँक्यू प्रभात. ऑल द बेस्ट. थँक्यू. सेंचुरी वॉइस ऑफ GSB सीझन 4 पावर्ड बाय लेस मॉन्टेजन्स इंडिया तो नेक्स्ट कंटेस्टंट आमगेल मुखार येता संची उज्ज्वला पै. उज्ज्वला खंयची पद म्हणटा संचाजी. हांव मास्ती वेंकटेश अय्यंगारान बरयलेलें आनी सी अश्वथान म्युझिक डायरेक्ट केलेलें आनी नेसर नोड म्हूण पद्य सांगतोस. ऑल द व्हेरी बेस्ट. लायक कोण परफॉर्म करात. थँक्यू.
ನೆಸರ ನೋಡು ನಿಸಾರ ನೋಡು ನೇಸರ ನೋಡು ನಿಸಾರ ನೋಡು ನಿಸರ ನೋಡು ನೇಸರ ನೋಡು ನೇಸಾರ ನೋಡು ನೇಸರ ನೋಡು ನೇಸರ ನೋಡು ನೇಸಾರ ನೋಡು ನೇಸರ ನೋಡು ನೇಸಾರ ನೋಡು ನೇಸರ ನೋಡು ನೇಸಾರ ನೋಡು ನೇಸರ ನೋಡು. धन्यवाद. उज्ज्वला मस्त चंदकोन सांगेला सन तुम्ही. शंकर शणै मला निमगो याता मम तुम कशी म्हणसिला उज्ज्वला हां लायक प्रेजेंटेशन केलां तुवें आनी तूं म्हळ्यार तुवें तानपुरा वटू प्रॅक्टीस केल्या आनीक लायक जेत तशें की म्हणल्याक पडटा म्हाका तूं तें ऑर्केस्ट्रा वटू तुका सपोर्ट केला तुका तान्नीपुरा बट तूं हें इंडिविज्युअल प्रॅक्टीस करतना तानपुरा वटू प्रॅक्टीस केलें जाल्यार आनीक तुका लायक ताजें हें मेळटा तशें म्हूण समजूंक पडटा केंकी मद मदें तूं ಸ್ವಲ್ಪ सोर एका तेकडे सोर सोडल्यावर जेत तशें म्हळ्यार हाका रिदम्स पुरो मस्त उणी पळय खाली तानपुराचें आनी श्रुतिरी म्हणचें आसतना तूं तें तानपुरा वटू तें म्हणलें जाल्यार लायक तुका सोर बयसून तें लायक मेलोडी येत तशें म्हणून तेक पडटा आतां लायक जालां तुका म्हणलें आनीक लायक म्हणटा जेत तशें म्हूण सांगचें जायत रिमेनींग तुका तें टेम्पो हें घेवन चमकलां पुरा बेस्ट जालां तें तुका ओवरऑल परफॉर्मन्स लायक जालां देवा जायत लायक वॉयसस लायक प्रॅक्टीस कर आनीक लायक म्हणचें जाता बेस्ट ऑफ गुड लक. धन्यवाद. धन्यवाद शंकर माम. नायक माम तुमगेल कमेंट्स. उज्ज्वला तुगेलो वॉयस लायक आसा मा वॉयस लायक आसा आनी एक इनोसेन्स मुग्ध जाल्लें गायन आशिल्लें तुगेलें जाल्यार आनी ಸ್ವಲ್ಪ एक्सप्रेशन जावका ನೇಸರ ನೋಡು ಸೂರ್ಯ पडलें म्हणून ನೇಸರ म्हळ्यार सूर्य
सूर्या पळय म्हणल्यार आनी काही ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ दिवन आनी काही म्हणू जेता म्हणल्याರಂತೂ कांय ತೊಂದರೆ ना ಕೆಲವು ಕಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವರಾರಿ ಅದು ಶಂಕರನ್ सांगेल म्हणके विथ द ट्युनिंग आरे प्रॅक्टीस केली म्हणजे जाल्यार तंबूर आवडटा जावं आनी काही मच बेटर जावी अशें दिसता म्हाका तशें दिसता काकाना कोट्याचें वय वय नवे वय अश्वताल म्युझिक बरं येईल कोण गोतस की वय मास्ती ವೆಂಕಟೇಶ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ हां करेक्ट ಕೆಲವು ಪುರ आमगेले ಹೊಡೊಡ್ಡ कवींग गेले लायक पळय पुरा चंद करून घेतला ताजे खातीर हें आमी रावंड करूं कारण तशी असो देव बरें कर अम्मा धन्यवाद नायक मॅम थँक्यू उज्ज्वला ऑल द बेस्ट नेक्स्ट कंटेस्टंट तमगेल मुखार येता संची शांतेरी शेणै शांतेरी हाजी कंची कविला कंची पोएट्री प्रेझेंट करता संची हाव ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಅಡಿಗನ್ ಬರೆಯಲ್ತಸಲ್ಲ ಯಾವ ಮೋಹನ ಮುರಳಿ ಮಂತಸ ऑल द वेरी बेस्ट लायक Thank you. करते ಯಾವ ಮೋಹನ ಮುರಳಿ ಕರೆಯಿತು ದೂರ ತೀರಕ್ಕೆ ನಿನ್ನನು ಯಾವ ಬೃಂದಾವನವು ಸೆಳೆಯಿತು ನಿನ್ನ ಮಣ್ಣಿನ ಕಣ್ಣನು ಯಾವ ಮೋಹನ ಮುರಳಿ ಕರೆಯಿತು ದೂರ ತೀರಕ್ಕೆ ನಿನ್ನನು ಯಾವ ಬೃಂದಾವನವು ಸೆಳೆಯಿತು ನಿನ್ನ ಮಣ್ಣಿನ ಕಣ್ಣನು ಹೂವು ಹಾಸಿಗೆ ಚಂದ್ರ ಚಂದನ ಬಾಹುಬಂಧನ ಚುಂಬನ ಹೂವು ಹಾಸಿಗೆ ಚಂದ್ರ ಚಂದನ ಬಾಹುಬಂಧನ ಚುಂಬನ ಬಯಕೆ ತೋಟದ ಬೇಲಿಯೊಳಗೆ ಕರಣಗಣದಿ ರಿಂಗಣ ಯಾವ ಮೋಹನ ಮುರಳಿ ಕರೆಯಿತು ದೂರ ತೀರಕ್ಕೆ ನಿನ್ನನು ಯಾವ ಬೃಂದಾವನವು ಸೆಳೆಯಿತು ನಿನ್ನ ಮಣ್ಣಿನ ಕಣ್ಣನು ಸಪ್ತ ಸಾಗರದಾಚೆಯೆಲ್ಲೋ ಸುಪ್ತ ಸಾಗರ ಕಾದಿದೆ ಮೋಳೆಯದಲೆಗಳ ಮೂಕ ಮರ್ಮರ ಇಂದು ಎಲ್ಲಿಗೂ ಹಾಯಿತೆ ಯಾವ ಮೋಹನ ಮುರಳಿ ಕರೆಯಿತು ದೂರ ತೀರಕ್ಕೆ ನಿನ್ನನು ಯಾವ ಬೃಂದಾವನವು ಸೆಳೆಯಿತು ನಿನ್ನ ಮಣ್ಣಿನ ಕಣ್ಣನು ವಿವಶವಾಯಿತು ಪ್ರಾಣ ವಿವಶವಾಯಿತು ಪ್ರಾಣ
ಪರವಶವು ನಿನ್ನೆ ಚೇತನ ವಿವಶವಾಯಿತು ಪ್ರಾಣ ಪರವಶವು ನಿನ್ನೆ ಚೇತನ ಇರುವುದೆಲ್ಲವ ಬಿಟ್ಟು ಇರದುದರೆಡೆಗೆ ತುಡಿಯುವುದೇ ಜೀವನ ಯಾವ ಮೋಹನ ಮುರಳಿ ಕರೆಯಿತು ದುರತೀರಕ್ಕೆ ನಿನ್ನನು ಯಾವ ಬೃಂದಾವನವು ಸೆಳೆಯಿತು ನಿನ್ನ ಮಣ್ಣಿನ ಕಣ್ಣನು शांतेरी भावा भितर मस्त बुड्डून सांगला म्हणके असेल तुम्ही. पांडुरंग नाईक मामाला निमगे या. पांडुरंग नाईक माम तुमगेल कमेंट्स. शांतेरी शणै या बरं कोण म्हणाले ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಅಡಿಗ चांग म्हणला तुवा Thank you. श्रुती ताल आणि तू म्हणलेलं स्टाईल भावपूर्ण जावन आयला एक पॉइंटर वयर वतून ಸ್ವಲ್ಪ ಏಜ್ ಅಲ್ವ तुका ವೈ ವೈ बट इट्स ತೊಂದ್ರೆ ना बट ओव्हर ऑल चांग झाला इथं. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು गॉड ब्लेस यू. धन्यवाद मॅम. नायक माम तुमगेल कमेंट्स. नो कमेंट्स. जायत ना हांवें सांगायचे ना कमेंट ना म्हणलो हांवें. ताजेर तुका जालें सांग पळोवया. चंद जाला थँक यू मस्त चंद जाला गमा भार लायक जाला. ह्या पदा फील कसं असं पळय तेची परफेक्ट जावन सिंग केला तो. ऑर्केस्ट्रा वॉज एक्सलंट ऑर्केस्ट्रा. भारी चंद जाला आणि सगळे हे पदाचे मिनींगाक समजावन ते एक्सप्रेशन पुरा येयलें. मस्त खोशी जालें म्हाका. हाजे म्युजीक डायरेक्टर कोण गतस की तुका मनोमूर्ती ओरिजिनल म्हणल्यार कोण गतस की राजू अनंत स्वामी आणि संगीता कट्टी. हे पद हे फिल्मा यूज करचे फुडें ऑलरेडी वेरी पॉप्युलर मैसूरानंद स्वामीन ट्यून करून रत्नमाला प्रकाशान म्हणून सगळे जगत्यारी क्रांती केलेलं तसं ट्यूना याद राख. वपास ते साहित्य घेवन वपास ते अन्य एक फिल्मा करून तेवय क्लिक जावचे म्हणके करचेच पडे जे नापावचे म्हणके. इट इज ग्रेट वर्क बाय मनोमूर्ती अँड नागतीहळ्ळी चंद्रशेखर आले अमेरिका फिल्मा खातीर केलेलें हें 1996. हाजे 1996 हें शूटिंग जाता आशिल्लें अमेरिकात. तेन्ना वॉशिंग्टन DC आमगेले प्रोग्रामय आशिल्ले आमगेले टिमा खातीर आमी चमकलेले वॉशिंग्टन DC 1996 मंजुळा गुरुराजा व पुरा ಒಟ್ಟು वतना तेन्ना आमी एक घरले आशिल्ले चंद्रशेखर म्हणून घरल्यागी थंय नागतीहळ्ळी मागीर ती हेमा पुरा ताणें आशिल्ले. तेन्ना हें पद आमी आयकलेलें फस्ट ताणें केलेलें तसलें. मनोमूर्तीन भारी चंद केला आणि भारी चंद हाजे मिनींग इतली डीप आसा. सप्तसागर दाचे ಎಲ್ಲೋ ಸುಪ್ತಸಾಗರ ಕಾದಿದೆ. सप्तसागर खंय आसचे आमगेले देहा भितरी सचक्र आसा षटचक्र सचक्र 7 सागर आसा. 7 सागर आमगेले देहा भितरी आसा. तसलें ते 7 सागर आशिल्ले देहा भितरी आमकां ताजे पयशी खंयकी एक सुप्तसागर म्हळ्यार मनोचे मनान तुले कामनी पुरा राशी आसा म्हणून सागर जावन आसा म्हणून सुप्त सागराक आदिदे अशी असल अद्भुत. आणि सगळे पद कवी खंय एक फायनल टच खंय दित म्हळ्यार ಇರುವುದೆಲ್ಲವ ಬಿಟ್ಟು ಇರದುದರೆಡೆಗೆ ತುಡಿಯುವುದೇ ಜೀವನ. आमकां कसं मेळटा पळय ताका मोल ना. कसल ना पळय ते जावका म्हणून वचचेच पळय तेची लायफ म्हणटास कवी. कसं जावका पळय कसले आमगेर आतां आसा आतां मस्त एक चंद ड्रेस घेतले म्हणले पळय न्हय आता तूं घालल ड्रेस भारी चंद आसा तशीच मस्त. आतां तुका नेक्स्ट दिसता कसं म्हळ्यार एक 4 वेळा हें घाल्ली तूं वय हें तुगेलें आसा. तुका नेक्स्ट आम्हाला सांग तूं कसले नेक्स्ट एक चांग ड्रेस घेव कामा म्हणून वय की न्हय म्हळ्यार हें चांग ना आशिल्लें बाय हें इतली चांग आसा. बट तुका नेक्स्ट तुगेलें अशें कसं म्हण हाजे पयशे एक चंद घेव का म्हणून
ತೇಚಿ ಇರುವುದೆಲ್ಲವ ಬಿಟ್ಟು ಇರದುದರೆಡೆಗೆ ತುಡಿಯುವುದೇ जीवन तशें असल्यार मात्र जीवन म्हणटा कवी. तसं एक चंद एक कन्क्लुजनार कवी हाडून रबयता हें पद. त्या सन्निवेशाक त्या फिल्माक भारी चंद कवीले पद मॅच केला नागतीहळ्ळी चंद्रशेखरान. ताणें कसले त्या घेतला म्हणून तो स्वता कवी जल्मितीन, स्वता कवी साहित्य जल्मितीन ताका तें पद करूं येता म्हणून कळ्ळें. तसलें एक अद्भुत पद आनी भारी चंद कोण तूं म्हणला. थँक्यू. आणि काही तुगेला ऐकूया आम्ही नेक्स्ट राउंडात. थँक्यू सो मच. ಧನ್ಯವಾದ ನಾಯಕ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಶಾಂತಿರಿ. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಸೆಂಚುರಿ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ GSB ಸೀಸನ್ 4 ಪವರ್ಡ್ ಬೈ ಲೆಸ್ ಮೌಂಟೇಜನ್ಸ್ इंडिया तो नेक्स्ट कंटेस्टंट आमगेल मुखार येता संची रोहित कामत कारकळा तुकोन. रोहित फुल एपिसोड अंतू हरी कापोन जल्ले आजी कंची पद सांगता संची. दीपवू निन्नदे गाळियू निन्नदे म्हणून सांगता. वन ऑफ माय फेवरेट सॉंग्स. सगळ्याले फेवरेट सॉंग म्हणलेकता. ऑल द व्हेरी बेस्ट. थँक्यू. ದೀಪವು ನಿನ್ನದೆ ಗಾಳಿಯು ನಿನ್ನದೆ ಆರದಿರಲಿ ಬೆಳಕು ಕಡಲು ನಿನ್ನದೆ ಹಡಗು ನಿನ್ನದೆ ಮುಳುಗದಿರಲಿ ಬದುಕು ದೀಪವು ನಿನ್ನದೆ ಗಾಳಿಯು ನಿನ್ನದೆ ಆರದಿರಲಿ ಬೆಳಕು ಬೆಟ್ಟವು ನಿನ್ನದೆ ಬಯಲು ನಿನ್ನದೆ ಹಬ್ಬಿನ ಗಾಲಿ ಪ್ರೀತಿ ನೆಳಲೋ ಬಿಸಿಲೋ ಎಲ್ಲವೂ ನಿನ್ನದೆ ನೆಳಲೋ ಬಿಸಿಲೋ ಎಲ್ಲವೂ ನಿನ್ನದೆ ಇರಲಿಯೇ ತರೀತಿ ದೀಪವು ನಿನ್ನದೆ ಗಾಳಿಯು ನಿನ್ನದೆ ಆರದಿರಲಿ ಬೆಳಕು ಆಗೊಂದು ಸಿಡಿಲು ಈಗೊಂದು ಮುಗಿಲು ನಿನಗೆ ಅಲಂಕಾರ ಅಲ್ಲೊಂದು ಹಕ್ಕಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಮುಗುಳು ಅಲ್ಲೊಂದು ಹಕ್ಕಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಮುಗುಳು ನಿನಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ದೀಪವು ನಿನ್ನದೆ ಗಾಳಿಯು ನಿನ್ನದೆ ಆರದಿರಲಿ ಬೆಳಕು ಕಡಲು ನಿನ್ನದೆ ಹಡಗು ನಿನ್ನದೆ ಮುಳುಗದಿರಲಿ ಬದುಕು
ಕಿರಣದುಂದುಬಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ವೀಣೆ ನಿನ್ನ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿ ಆ ಮಹಾಕಾವ್ಯ ಈ ಭಾವಗೀತೆ ನಿನ್ನ ಪದ ಧ್ವನಿ ದೀಪವು ನಿನ್ನದೆ ಗಾಳಿಯು ನಿನ್ನದೆ ಆರದಿರಲಿ ಬೆಳಕು ಕಡಲು ನಿನ್ನದೆ ಹಡಗು ನಿನ್ನದೆ ಮುಳುಗದಿರಲಿ ಬದುಕು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. फर्स्ट ऑफ ऑल बेस्ट सॉन्ग तेजोटो इतले लायक ऑर्केस्ट्रा आनी सिंगींग समेत मस्त खुश जाला आयकून. शंकर माम तुमकां कशें फील जालें? रोहित येस सर. बार लायतना तू म्हणाल आज थँक यू सर. हां बार लायकून म्हणा कळवा शिकताच न्हू तू आता. वय वय हां आनीक ಸ್ವಲ್ಪ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಗಲ್ಲಾರೆ ಏನಕ್ಕೆ लायक म्हणत तुगेलो वायस इतलें लायक आसा ताजे प्रॉपर सदुपयोग कोणगे त्या मैका तुगेलो वायस इतलें लायक अटॅचमेंट आसता तूं ताजे सदुपयोग आनीक कोण घेवका म्हूण सांगचें. सो आनीक लायकून म्हण तूं सो शिकता राव म्हूण सांगचें बका आजी विशय कमेंट आनी कसलें करचें ना लायक म्हणा तूं तें. थँक यू सर. सण सण विशय आसता पुरा जण म्हणटा तें सण सण विशय पुरो आसता तें कसं चूक म्हण तुका गोचो सपोज हांव सांगता म्हूण ना तुका कळटा तें चूक जालें तुका मना कळटा तूं म्हणटनाच तुगेल्या तोंडा एक्सप्रेशन कळटा खंय खंय चुकला म्हूण सांग ना तें मामुली आसता कळना तें पुरो सम करून घे. बट तुवें शिक्षण हें तुका संगिताचें हें तूं शिकिल तितलें आनीक लायक म्हणचें जाता. कित्याक म्हळ्यार तुगेलें एक व्हड संपत एक वायस तें वायस लायक आसा ताजें प्रॉपरली सदुपयोग कर. बेस्ट ऑफ गुड लक. थँक यू सर. जायत माय. धन्यवाद शेणय माम. नायक माम रोहिता येस सर. कसं सांगची म्हणून कळतं ना मग म्हाका कसं करचें कसं सांगता म्हणून एक म्हाका कन्फ्युजन जातास. भारी चंद चंद साहित्य अत्यंत श्रेष्ठ साहित्य KS नरसिंह स्वामीले. KS नरसिंह स्वामील घर आणि मेगेल घर जस्ट 50 फीट वॉक 50 फीट वॉक तितलेच. तागेले बर्थडेक पुरो तागेले घरल्या वता आशिल्ले आमी चॉकलेट दिवचे आशिल्ले ताणें केन्ना अर्थाताय ताणें वचिताय तसले ग्रेट कवी ग्रेट ग्रेट ग्रेट. कर्नाटकातू एक सकडा एक सामान्य जनाक पाविल तसले एक प्रेम कवी एक मैसूर मल्लिगेचे KS नरसिंह स्वामी ताणें बरयली इतली चंद साहित्य. दिव्व पळय दिव्व तुगेले वारेय तुगेले त्या दिव्याक कितली वारी जावका तितले वारे आस म्हण जाल्यार दिव्व जळटा. दिव्याक वारी जाव चड जाली म्हण जाल्यार दिव्व ಒಡವತ್ತ. ತೇಚಿ ದೀಪವೂ ನಿನ್ನದೇ ಗಾಳಿಯೂ ನಿನ್ನದೇ ಆರದಿರಲಿ ಬೆಳಕು. ಬೆಳಕು म्हणकसले ಬೆಳಕು मस्त अर्थ आसा म्हळ्यार दिव्व हें म्हणणें बेळकू जीवनय तूं दिलेलें कळना हांवें आमी कशी वांच्यो काय म्हणून दाखयल तूं आमकां कसलेय तोंदर जायना नातले म्हणके रक्षण करी म्हणल्यार अर्थ आसा. तशी विंगड विंगड रितीर कवी सांगता वता. मागीर हें राग खंयची कळ्ळी की तुका कळ्ळी ना हांवें. पुरिया पुरिया न्हय देवाय नाही पुरिया पुरिया खंयचे पुरिया पुरिया न्हय पुरिया न्हय हें पुरिया धनाश्री आसा वय वय ताका पंचम काडका पंचम ना तांत पंचम ना तिला पुरिया धनाश्री पंचम ना तिला पुरिया धनाश्री जे आहे ना हाका एक विंगड नांव आसा दिनकी पुरिया म्हणटा ती हें रागाक. कर्नाटीक म्युजिकांत कुमुदक्रिया म्हणटा ती. हांव हें पर्टिक्युलरली एकाय भावगीतेक राग खंयचे म्हण निमगोचेचे फुलिशनेस भावगीतेक केन्नाय राग खंयचे म्हण निमगोनाचे ते पदाक साहित्याक एक कंपोजरान कशी कंपोज केला खंयचे खंयचे स्वराचे खंयचे खंयचे स्वर घेवन कंपोज केला म्हळ्यार मात्र मोके शिवाय राग खंयचे म्हळ्यार इट्स अ मिनिंगलेस थिंग. इता म्हळ्यार
काव्य कशी अर्थ वत्ता ताका समजावन ट्यून वत्ता राबता तशी जलन मी तिनं आता मराठीचे भावगीतेने ऐकतो तांणी कशी ट्यून पडत डायवर्ट जाता वसा रागाचो कोण रागाक रागाचो कोण रागाक वत्ता असता ते तशी म्हणून ते राग म्हणून सांगू जायना ताका तशीची हांतू हें हाजी पशी एक छंद ट्यून हें साहित्याक कोणेंय करूं साध्य ना चॅलेंज कोणेंय करूं साध्य ना हाजी पशी एक छंद ट्यून तसले एक छंद पद तूं चंद कोण म्हणला भारी चंद कोण म्हणला एक कसं म्हणार तू मुखार वत्तरा बुका म्हाका शेवचें नजे म्हाका शायल म्हणून जाल्यार पेट्ट पडत तुका जायत न्हय जायत भिव नका पेट्ट पडता म्हणजे कोडलें कळना तूं मुखार वचूं काय म्हण आमी तुका लोकोचे इता म्हळ्यार आमगेल समाजान तूं मस्त सिंगर्स ना ती भारी उणी आसा ती आसता रे तांणी मुखार वचे उमेदी घेना ती ताजे खातीर तुका उमेद घेवं का म्हणून आमी सांगचे घेता न्हू तूं हां समज साधन करता वस्तू ताजी पशी होड खंयचेय ना इता म्हूण आमी साधन करनी म्हणून जाल्यार कसो जाता म्हळ्यार एक हंता तो आमकां दिसता अयो कोरका आशिल्लें म्हणून त्या स्टेजार आमी वचूं नजे आमच्यान जायना नातिला शिवें काडा जायना नातल्यार करता वचे रब्बोचे नजे करता न्हय येस सर हांव पळयत तुका नेक्स्ट रावंडा तूं केला की ना म्हणून म्हाका कळटा तेन्ना येता थँक्यू सर धन्यवाद नायक मॉम थँक्यू रोहित ऑल द बेस्ट कंग्रॅच्युलेशन्स आमगेल मुखार येता अशें नेक्स्ट कंटेस्टंट नवीन कामत नवीन आजी कंची पद सांगता संज तुमी ಆಜಿ ಹೆಂಡತಿಯೊಬ್ಬಳು ಮನೆಯೊಳಗಿದ್ದರೆ वर्ल्डीक जेवचे पशी फुडेची तुमगेल बायले कत्ताची कोटी रुपये म्हणून सांगता संज तुमी होय ऑल द व्हेरी बेस्ट लायक कोन सांगती ಹೆಂಡತಿಯೊಬ್ಬಳು ಮನೆಯೊಳಗಿದ್ದೆ ನನಗದು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಹೆಂಡತಿಯೊಬ್ಬಳು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಸಿಪಾಯಿ ಹೆಂಡತಿಯೊಬ್ಬಳು ಮನೆಯೊಳಗಿದ್ದರೆ ನನಗದು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಹೆಂಡತಿಯೊಬ್ಬಳು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಸಿಪಾಯಿ ಬೆಳಕಿನ ತುಂಬಿದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸುಂದರಿ ಮೆರೆದಾಳು ನನ್ನೊಡನವಳು ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಮೆಲ್ಲಗೆ ನಕ್ಕಾಳು ತಾರೆಯ ಬೆಳಕಿನ ತುಂಬಿದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸುಂದರಿ ಮೆರೆದಾಳು ನನ್ನೊಡನವಳು ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಮೆಲ್ಲಗೆ ನಕ್ಕಾಳು ತುಟಿಗಳ ತೆರೆದರೆ ತುಳುಕುವುದಿಂಪಿನ 2-3 ಮುತ್ತು ನಾಗರ ಕುಚ್ಚಿನ ನಿಲುಜಡೆಯವಳ ಮುತ್ತೇ ನನ್ನ ಸಂಪತ್ತು ಹೆಂಡತಿಯೊಬ್ಬಳು ಮನೆಯೊಳಗಿದ್ದರೆ ನನಗದು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಹೆಂಡತಿಯೊಬ್ಬಳು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಸಿಪಾಯಿ ಹೆಂಡತಿಯೊಬ್ಬಳು ಮನೆಯೊಳಗಿದ್ದರೆ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಹೋಳಿಗೆ ದೀಪ
ಹೆಂಡತಿ ತವರಿಗೆ ಹೊರಡುವೆನೆಂದರೆ ನನಗಿನ್ನಿಲ್ಲದ ಕೋಪ. ಹೆಂಡತಿಯೊಬ್ಬಳು ಮನೆಯೊಳಗಿದ್ದರೆ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಹೋಳಿಗೆ ದೀಪ. ಹೆಂಡತಿ ತವರಿಗೆ ಹೊರಡುವೆನೆಂದರೆ ನನಗಿನ್ನಿಲ್ಲದ ಕೋಪ. ಹೆಂಡತಿಯೊಂದಿಗೆ ಬಡತನ ಸಿರಿತನ ಏನೂ ಭಯವಿಲ್ಲ. ಹೆಂಡತಿ ನೊಲುಮೆಯ ಭಾಗ್ಯವನರಿಯದ ಗಂಡಿಗೆ ಜಯವಿಲ್ಲ. ಹೆಂಡತಿಯೊಬ್ಬಳು ಮನೆಯೊಳಗಿದ್ದರೆ ನನಗದು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ. ಹೆಂಡತಿಯೊಬ್ಬಳು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಸಿಪಾಯಿ. धन्यवाद. पांडुरंग नाईक मॅम, तुमकां कशें फील जालें नवीन परफॉर्मन्स? नवीन कामत नमस्कार. पद चांगमळ्ळ, वायस लायक आशिल्लो तुगेले. ಕೆಲವು ಕಡೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವರ ನೀ ಎಕಡೆ ತೆಗಡೆ ಬತ್ತಶಿलो आणि ಸ್ವಲ್ಪ साहित्य आणि काही चिक्के तू पळोवन म्हणटा देखून ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕಡೆ ತೆಗಡೆ जावचें पुरो. तशीची ताळ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕಡೆ ತೆಗಡೆ येता त्या पुरो सम केल्यार ओवरऑल चांग जाला येता. गॉड ब्लेस यू. थँक यू. धन्यवाद मॅम. नायक मॅम. नवीन नाईक मॅम. हें कोण सिंग केलेलें फिल्म मागोतस की? तुम्हीच. थँक्यू. गणेश सुब्रमण्य म्हणल फिल्मा खातीर शंकर नागानी अनंत नागानी रमेश भटाल खातीर म्हणलें हें पद. हांव म्हणची मात्र हाणें मुख्यमंत्री चंद्रू तोवय आसतना तूं तुका पुरा कडेन BGM घेतना कसले कन्फ्यूज जालें? त्या म्हळ्यार 2 वळा येता तशी फस्ट येतना हांव घेत तशें आनी एक कराक कशें जेवच्यानच न्हू देवा. तशी जाली कुडले कसं आयकतल्याक डिस्टर्ब जाता. खंय रॉंग प्लेसार म्हळ्यार पदा बगे यू आर नॉट कॉन्फिडंट गॅरंटी ना म्हणून तुवें वॉयस आनी इटली लायक आसा केलो विचारान तूं आनी खंय कॉन्सन्ट्रेट केल्यार मच बेटर सिंग करूं येता तूं. कित्याक म्हणून असल पुराय सान विचार आसा पळय ते मस्त पेट खाता. तशें जाल्यार मितीन असल पुरा विचार ಸ್ವಲ್ಪ पळोवन घे. देव बरें करूं. थँक्यू. धन्यवाद नायक मॅम. थँक्यू नवीन. Thank you. हांगाक आयचे एपिसोड मुक्ताय करचे टायम आयला. आयचे दिसू आमगेलो निर्णायक जावन आमकां सहकार केलें ते जाल्यार शंकर शेणै माम तुमकां मस्त धन्यवाद. पुतूर पांडुरंग नायक माम तुमकांय मस्त धन्यवाद. तशीच महानिर्णायक पुतूर नरसिंह नायक माम तुमकांय मस्त धन्यवाद. ऑर्केस्ट्रान तूं आमकां सहकार दिला ते जाल्यार कीबोर्ड वाजयले ते जाल्यार दीपक बेंगळुरू तुमकां मस्त धन्यवाद. कोळलो वाजयले ते जाल्यार लोकेश संपिगे तुमकांय मस्त धन्यवाद. रिदम पॅड वाजयले ते जाल्यार राघवेंद्र रंगदोळ तुमकांय मस्त धन्यवाद. तबलेन तूं साथ दिलें ते जाल्यार श्रीदत्त प्रभू तुमकां धन्यवाद. तशीच अभिजीत शेणै तुमकांय मस्त धन्यवाद. हांगाक आयचे एपिसोड आमी मुक्ताय करता सांची. अनेक एपिसोडा ओटू तुमगेल मुखार आमी येता. नमस्कार.